राज्यात 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळची ना, पण 100% लोकांक स्वयंरोजगार दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसा। तशेंच खासगी क्षेत्रांतल्या गोंयकार कामगारांक कमी काळांतरान घर रीण दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसा म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही पळयता की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर EDC आसतली, PMEGP आसतली, हे सगळे आम्ही आयच्या तरणाट्याक दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो योजना आम्ही ऑलरेडी तयार केल्या। म्हणजे इतकेच म्हणणे आसा की प्रत्येक कार्यकर्त्यान सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवच्यो। वयर बसल्या तितकेच किंवा फुडें बसल्या तितकेच करूं शकता अशें ना, प्रत्येक कार्यकर्त्याचें काम आसा। जेका कोणाक नोकरीची गरज आसा तेका नोकरी मेळपाक जाय, हें म्हजें स्पश्ट मत आसा। बट 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळूंक शकना, बट 100% लोकांक नोकरी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता, आनी ते जावपाक जाय हें हांव ठामपणे सांगता। आणि ते करपा खातीर सरकार तत्पर आसा, तुमचो हँड होल्डिंग करपाक सरकार तत्पर आसा। तुम्ही फक्त त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाची गरज आसा। ही युवा शक्ती आसा। ही युवा शक्ती ठरयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत वो पोर्टल लॉन्च केला। मुद्दामून फाटल्यान आसलेले तरणाटे हे हांव भाशण सोंपल्या उपरांत माय भारत पोर्टल कितें वो पळयात, आणि माय भारत पोर्टलाचेर कशा पद्दतीत करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आमी म्हणटा फक्त गोंयांत न्ही, पुराय देशात आणि ग्लोबली करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो अवेलेबल आसा। आमचो गोंयचो तरणाटो आमकां फक्त गोंयांत रावलो नाका, आनी तो गोंया भायर देशात वयचो, देशा भायरूय वयचो, आनी तेणी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करच्यो।